कुटी खांडेपार पंचायतीच्या माळशेवाड्या वॉर्ड नंबर 5 आणि हांगर न्ही जवळ जवळ 25 मिटरचो स्टील ब्रिज आमी रिपेर करता. तो बरोच ओल्ड जावन आशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें कितें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करा, कित्याक तर भुरगीं येता शाळेन. हांगर सरकारी शाळा आसा आनी पावसान बीन एकदम त्रास जाताले, व्हडल्यान व्हडलो होल पडलेले आनी रातचे बीन एकदम त्रास जाताले, टॉर्च घेवन वचचें पडटालें. आतां तरी बरें आसा. पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें, बायपास नाशिल्लो न्ही, तो बायपास नाशिल्लो तेन्ना लोक सगळे हीच पायवाट यूज करी. हो तांकां खूब फायदेशीर आसा. डिच्या अंडर बांदून घेतला. एक्चुली म्हाका जे ही कल्पना आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब शैलेश नायक हांकां मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक तर हांवें जुलयान रेजोल्युशन दिल्लें आनी विदीन 4 म्हयन्यांनी तरी पावसाक लागून डिले जालें. म्हाज्या रिक्वेस्टाक लागून आनी तांच्यांनी म्हाका बेगींतल्या बेगीन हें काम करून दिलें. हे जे माळशेवाड्यार आसा न्ही त्या सायडीक जवळ जवळ 70-80 घरां आसा. तांची भुरगीं न्ही हांगा सरकारी शाळेन शिकूंक येता, तांकां तो बरो पडटा पायवाट म्हणून. स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाकूय आनी लोकूय येता जे ज्यांच्या कोणा कडेन व्हेहिकल ना न्ही ते फोंड्या वाठारान वचपाक ते चलत येता. जातलो आनी एक 3-4 दिसांनी जातलो तो लोकांक ओपन जातलो तो 3-4 दिसांनी. कित्याक पावसाक लागून ऑलरेडी एक 25% काम जाल्लें ताजें. पावसाक लागून वेल्डिंग बीन प्रॉब्लेम जाताले म्हणून डिले जाल्ले. आयच्यान परत काम स्टार्ट जालां. दोनूय सायडीक रेलिंग आसतालें ताका आनी बरें वेवस्थीत आमी करून घेतलें तो. आतां तांकां वचपाक जे पुला कडेन सुद्दां वयताले ती वाट आसा, ती वाट येणाऱ्या काळान न्ही हांव ती वाटूय बीन करून घेतलो बरोबर. रेजोल्युशन घेवन बिफोर दुसरें मॉन्सून स्टार्ट जावच्या पयलीं व्हरून पांयवाटूय सारकी करून घेतला. आमी माळशी कुट्टी हांगा आसा, जो प्रभाग जो आसा पंच तथा माजी सरपंच निळकंठ नायक हेजो जो प्रभाग आसा त्या प्रभागांत माळशी कुट्टी लोकांक जो पूल आसलेलो येवपा वचपाचो, जे विद्यार्थ्यांक जे बऱ्याक पडटलो इस्कॉलाच्यान येवपा वचपाक, तो पुलाची जी क्षमता आसलेली ती खूब वर्सां पयलीं बांदलेली आनी त्या पुलाची जे सगळे पत्रे आसलेले ताका मोठे मोठे बुराक पडलेले, रेलिंग मातशें हालताले सगळे. तेन्ना हो पूल तेणी घेतलो, तातडीने घेतलो की विद्यार्थ्यांच्या सोयी खातीर आनी माळशी लोकांच्या विनंतीनुसार हो तेणी रोखडोच पूल घेतलो. आपले नदरेन येतरीर तेणी तो पूल घेतलो आनी WRD ह्या संदर्भात तेणी सांगलें. WRDची जेईन तेजी रोखडें काम हाती घेतलें आनी जे पुलाचें काम चालू आसा दोनी सायडच्यान येवपा वचपाक रेलिंग मारताले आनी ताका सगळ्याक पुलाक जी लोखंडी चक्कर प्लेट आसा ती वापरलेली आसा. गेल्या 5 म्हयन्या पयलीं जो सरपंच निळकंठ आमचो नायक आशिल्लो कुट्टी खांडेपार पंचायतीन, तेणी आपली कारकिर्दान अशी भरपूर कामां लोकांच्या सर्वसामान्य लोकांच्या कडेन लक्ष दिल्लें आसा. लोकांच्यो ज्यो समस्या आसल्यो त्यो सोडपा खातीर तेणी चड भरपूर प्रयत्न केल्ले आसले. ताकाच लागून ते लोक जे कुट्टीचे लोक आसा जावं माळशी कुट्टीचे जावं इतर लोक आसा ते सदांच तेजी हांगा याद काडटा की सरपंच जालो जाल्यार असो आसपाचो अशें म्हणून लोक सांगता. पूण जो हो पूल आसा हे पुलाची तेजी फक्त इतलेंच हें आसलेलें की भुरगीं जी येता ती पुला लागून तो पत्र पिल्ला आनी जो बुराक पडला त्या भुरग्यांक कांय त्रास जावचो पत्र लागो जायना म्हणून तेणी तातडीन हो पुलाची दुरुस्ती केल्ली आसा. त्या कांय दिवसांत हो सकल हो पूल जातलो, पूर्ण जातलो. रेलिंग बी दोनी सायडच्यान येवपा वचपाक लोकांक सोयीस्कर मेळटलें. आनी जी वाट आसा जवळ जवळ 50 मिटर वाट आसा रस्त्यार पर्यंत ती सुद्दां तेणी आतां येणाऱ्या काळान आपूण ती वाट घेतलो आनी भुरग्यांक कांय अडचण येवच्यो ना हेजी आपूण दक्षता घेतलो अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर माळशी कुट्टीच्यान एकनाथ खेडेकर.